पण दिनाची गरज नाही. आमी कुडका गांवचो वडवड म्हणून जो वाठार आसा त्या वाठारांतल्या खाजन क्षेत्रांत हांगा आसात. एका नेवो आगोर अशें म्हणटात. आनी ज्या बांदार हांव उबो आसा थंय जर तुमी पळयत जाल्यार दोनी सायडीन जे मँग्रोव्ज आशिल्ले, ज्यो सगळी झाडां आशिल्ली मँग्रोव्जाची, ती हांगा तेजी बेसुमार अशी कत्तल जाल्ली आसा. आनीक सगळो हो रस्तो क्लियर केल्लो आसा. मँग्रोव्ज कटींग हे कायद्यान व्हडलो गुन्यांव, म्हणजे फॉरेस्ट एक्टा प्रमाणे एक सिरियस असो गुन्यांव. आनी हांगा जर पळयलें तुमी जाल्यार मोठी मोठी मँग्रोव्जाची जी झाडां आशिल्ली ती कापलेली आसात. आनी हे म्हाका दिसता सुमार 19 डिसेंबराच्या दिसा केन्ना तरी जालां. आनी ते करपी ह्याच गांवांतलोच एक मनीस आसा. आनी ते पळोवन दुसऱ्या एका व्यक्तीन, हांगसरल्याच पर्यावरणवादी अशा व्यक्तीन ही कंप्लेन केल्ली. ती कंप्लेनीक अनुसरून मागीर हांगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची 20 तारखेक म्हाका दिसता इन्स्पेक्शन जाल्लें. त्या दिसा कंप्लेनंट आनी ते बाकीचे कोण हजर आशिल्ले, पूण अजून म्हाका तरी खबर ना की ज्या व्यक्तीने हें केलां ताणें आपलो गुन्यांव कबूल केला काय ना, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान आपलो रिपोर्ट दिला काय ना. पूण जर तुमी हांगा पळयत म्हणजे जशे तरेन की कत्तल जाले, एक व्हडलो बांद हो 50 मिटराचो सुमार हो बांद. त्याच प्रमाणे ह्याच्या दुसरे सायडीक आसा पळय थंय हांव गेल्लो. थंय अशी झाडां आनीक थंय चिखल काडून नवीन एक मानस तयार करपाचो प्रयत्न चालू आसा. आनी तो कायदेशीर काय बेकायदेशीर हेंवूय पळोवचें पडटलें. पूण क्लियरली मँग्रोव्ज जे पळय हांगासर कटींग जालां तें क्लियरली बेकायदेशीर आसा. ताका कायद्यान खर गुन्यांव आसा. आनीक ताका लागून गव्हर्मेंटान स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाची गरज आसा. म्हाज्या आयकुपान अशें आयलां की ज्या दिसा हांगा हें इन्स्पेक्शन जालें त्या दिसा लोकप्रतिनिधी कोण कोण म्हणजे पंचायतीचे प्रतिनिधी हजर आशिल्ले, बाकीचे हजर आशिल्ले. आनी त्याच वेळार हांगसरलो सांतांद्रेचो आमदार आसा बाब विरेश बोरकार, ताजोय कितें तरी हांगा फोन आयिल्लो. आनीक इन्सिडंटली त्याच दिसा अशीच एक घटना म्हाका दिसता सांताक्रूज मतदारसंघात जाली. थंय मेरशे गांवांनी लँड फिलिंग इन खाजन लँड चलताले. आनी हांवें आयकलां की आमदार, आमचो सांतांद्रेचो आमदार थंय गेलो. पूण आश्चर्याची गजाल म्हटल्यार हांगा तेणें येवपाचें कबूल केलें अशें हांवें आयकलें त्या दिसा. पूण तो हांगा पावलो ना. आनी तो कित्याक, खंयच्या कारणाक लागून पावलो ना, घडये हे जे सगळे काम करपी आसा ते तेजे साथीदार आसा काय ना हाजेरूय प्रश्नचिन्ह आसा. आनी म्हाका दिसता सांतांद्रेच्या आमदारान आपल्या मतदारसंघात कितें अश्यो ज्यो बेकायदेशीर घटना घडटा त्या वेळार म्हाका हांगा धांवन येवपाची खूब गरज आशिल्ली. पूण तो आयलो ना, वा तेच्या फाटल्यानूय ताणें हिंगा इन्स्पेक्शन केलें काय ना हेंवूय कळपाक मार्ग ना. घडये करून आसतलें. म्हणून म्हाका सांगन दिसता की आमदारान हो प्रश्न उठोवपाक जाय, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेनूय जाप मागपाक जाय की हाजेर कितें एक्शन घेतल्या ती. आनी हेका जे कोण कारणीभूत आसा तांकां म्हाका दिसता कायद्याच्या हेच्या अंडर सगळी तेजी कारवाई जावपूच जाय. आनी पयली ऑर्डर म्हटल्यार हें आसा तशें परत जें कितें पुरयलां वा जें कितें मारलां तें परत रोवपाची, परत तें पुनर्निर्माण करपाची गरज आसा. आनी ताका लागून जें कितें कायद्यान करपाक जाय तें करपाक जाय. सांतांद्रे मतदारसंघात अश्यो ह्यो गजाली खूब घडटात. हांवें स्वता नेवरा, डोंगरी, आगशी, इवन हांगा पाळेश आनी शिरदोन आनी कुडका वाठारांत अश्यो कितल्योश्योच घटना ज्यो आसा ताचेर कंप्लेनी केल्या, कलेक्टराक केल्यो, फ्लायींग स्क्वॉडाक केल्यो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक केल्या. केन्ना केन्ना इन्स्पेक्शन जाता, इन्स्पेक्शन जायना, रिपोर्ट मेळटा, रिपोर्ट मेळना, आनी शेवट कारवाई कांयच जायना. मँग्रोव्जाक जर इतले जर खर हे आसत कायदो जाल्यार म्हाका दिसता खंय तरी हो कायदो वापरान हाडूंकूच जाय. आनी तेन्नाच लोकांक कळटलें की पर्यावरणाचें म्हत्व कितें, हे बांद राखपाक जे मँग्रोव्ज जाय तेंची कित्याक गरज आसा. आनी गोंय राखपाची भाशा करपी लोक जे आसा तांणी म्हाका दिसता पयलीं खाजनां राखपाक जाय, हे बांद राखपाक जाय. आनी तेन्नाच म्हाका दिसता खरें कितें क्रांती ती जातली.